Speaker sir, I will start with rural development, Department of Rural Development. Speaker sir, this department, development is the process of improving the quality of life and economic well-being of people living in rural areas, often relatively isolated. Speaker sir, when I say rural areas, is Gramin Bagatle develop करपाक वो ही एजन्सी आहली वो आता डिपार्टमेंट जाल्लो आहा. स्पीकर सर, गेल्याच असेंब्लीन हेतून कॅबिनेटाक हेचे डिसिजन जाल्ले आहा. मागीर दिसता हो डिपार्टमेंट प्रत्येक जे मिनिस्टरा कडेन आहलो तेणे व्हडलेशे ह्या डिपार्टमेंटाचेर लक्ष घालूंक ना. स्पेशली बजेटरी एलोकेशन ह्या डिपार्टमेंटाचो खूब कमी. एक टायमार म्हाका दिसता भरपूर आहलो, बाब चर्चिल आलेमा आहलो तेन्ना म्हाका उगडास येता की तेणें कितलीशींच हॉलां बांदली, सभागृहां, टेम्पलांची हॉलां बांदली, कॉपेलांची हॉलां बांदली, कम्युनिटी सेंटर्स बांदले, वेगवेगळे आंगणवाडी पासून बांदले आनी कितलेशेच पंचायत घर्स बांदले. म्हणजे त्या टायमार जो तर कोणें ह्या डिपार्टमेंटाक पळयला आनी खऱ्यांनीच तेजेर न्याय दिला जाल्यार बाब चर्चिल आलेमान केला ते. आनी आदी म्हाका दिसता आमचो बाब प्रताप सिंग राणे आदलो चीफ मिनिस्टर तेणें केला. बाब दिगंबरान तेका बजेटरी एलोकेशन दिला. मिनिस्टर तो आहलो पूण बजेटरी एलोकेशन तुमी दिला. सो आय स्ट्रॉंगली से दॅट दोज डेज RDA डिपार्टमेंट, DRDA नॉर्थ एंड DRDA साउथ ह्या डिपार्टमेंटाक न्याय जाला. पूण आतां स्पीकर सर सेंट्रल हाऊस स्पीकर सर, आवर चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोदजी सावंत तेणें म्हाका हो डिपार्टमेंट दिला कित्याक हो डिपार्टमेंट रिवायव करपाची आयज गरज आहा. आनी डिपार्टमेंटूय केलो आमी. रिवायव करतना म्हाका दिसता पयले आमचे कडेन बरे स्टाफ आसपाक जाय. आमचे कडेन जो मेन आमचो डायरेक्टर आहा, म्हाजो रिक्वेस्ट आहा, आमचो बाब मुनसरात हांसोंक लागलो तो व्हरोंक सोदता तेका पणजे. पूण म्हाजो रिक्वेस्ट आहा, जो तर ग्रामीण भाग, वी हॅव सीन डेव्हलपमेंट इन अर्बन एरियाज, डेव्हलपमेंट इन अर्बन एरियाज लायक पेंजीम, म्हापसा, कलांगूट जावं, मारगांव, वास्को, पोंडा, हे स्वतेर डेव्हलपमेंट चालूच आहा. आमचे विश्वजीत राणेचे वालपय डेव्हलपमेंट चालू आहा. पूण ग्रामीण भाग जो आहा तो तसोच उरलेलो आहा. स्पीकर सर, जेन्ना हांव ग्रामीण भाग म्हणटा तेन्ना काणकोणचे उगडास येता. गांवडोंगरी हिंगासर आमी कांय प्रोजेक्ट अंडर DRDA साउथ घेतलेले आहा. स्पीकर सर, चड उलयना ह्या डिपार्टमेंटाचेर, पूण जेन्ना हांव रिवॅम्प करूंक सोदता, रिवायव करूंक सोदता हो डिपार्टमेंट, तेन्ना स्टाफ घेवपाची खूब गरज आहा. आमचो बाब संजीत रॉड्रिक्सान म्हाका, हांव एक आढावो घेतालो ह्या डिपार्टमेंटाचो, आनी तेणें सांगलें की उमके अकाउंटंट ना आमचे कडेन इंजिनियर्स ना. मॅडम आलिना साल्दानान पॉयंट आवट केला ती खरी गजाल आहा. म्हणजे ह्या डिपार्टमेंटाक खंयच्या मंत्र्यान लक्ष घालूंकूच ना. असोच सोडलो तो, असोच सोडलो डिपार्टमेंट. तितून असिस्टंट इंजिनियर्स ना, ज्युनियर इंजिनियर्स ना, तितून गाडी ना. स्पीकर सर, सगळे आमदार घेवन फायली येता ह्या डिपार्टमेंटान की आमचे फुटपाथ, आमचे गणेश आयडल इमोशनाचे स्वतेर जी शेड्स आहा त्यो कोर, कोण म्हणटा आपले सभागृह कोर, हॉल कोर, कोण म्हणटा आंगणवाडी बांद, कोण म्हणटा आनी कितें कोर, रस्ते कोर, फुटपाथी कोर, भरपूर कामां आहा. हेचे भायर रिटेनिंग वॉल्स ऑफ नल्लाज, बाकीचे खुबशीं कामां ह्या डिपार्टमेंटान करूंक जाता. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक रिवायव करपाक जाता, न्याय करपाक जाता. तेंचे थ्रू म्हाका दिसता आमचे गरीबांतले गरीब लोक हेंचे कडेन आमकां पावोंक जाता. इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ दोज हावजीस वीच आर रिक्वायर्ड टू बी डन, तेंकां धाकटुले फुटपाथ्स करूंक जाता, तेंकां धाकटुले कल्वर्ट्स करूंक जाता, मिनी ब्रिजीस करूंक जाता, धाकटुले तेंचे घरा कडेन पावता थंय. म्हाका दिसता तुमच्या भागान काणकोणा आनी पेरने, दॅट इज ओझरी, लाटांबारसेन, बिचोलीम, आमच्या स्पीकराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता आमी कामां घेवपाची ह्या वाठारांनी गरज आहा. स्पीकर सर, दीस डिपार्टमेंट कोण पळयता ह्या डिपार्टमेंटाक आर मोस्टली रुरल एरियाज, द रिमोटेस्ट एरियाज ऑफ गोवा,
वीच म्हाका दिसता आमी म्हणटा गोंय खूब सुदारप जालें, गोंयान बरें डेव्हलपमेंट येयल्लें आहा. बट इफ यू रियली गो टू दीज रिमोट एरियाज, म्हाका दिसता कितलेशेच स्किमी आहा गव्हर्मेंटाच्यो, सेंट्रलाच्यो स्किमी आहा, म्हाका हिंगा कितलेशेच दिल्ले आहा. वाजीत जाल्यार म्हाका दिसता 1 वर थिंगाच वयतलें. सो सगळें वाजूंक वचना हांव. कितलेश्योच स्किमी आहा, विडो पेन्शन आहा, ओल्ड एज पेन्शन आहा, डिसेबल्ड पर्सन पेन्शन आहा, तेजे उपरांत कितें प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आहात. म्हाका दिसता ह्यो सगल्यो जर तर बारीक समाजाच्या लोकांक, बारीक गरीब लोकांक जर तर हे पावपाक जाय जाल्यार वी वील हॅव टू गो देर. आमकां थिंगा वयचें पडटलें स्पीकर सर, आनी त्या खातीर आमची तयारी आहा. हांव ह्या ग्रामीण भागान वचपाक तयार जाल्लो आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगलां म्हाका बजेटरी एलोकेशन तूं सारकें दी. जे तुवें आतां बजेटरी एलोकेशन केलां तें पयलीं दी. आमचे कडेन म्हाजे हिसपान 10 कोटी सुमार म्हाका आतां पेमेंट दिवपाचो आहा. नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा अनदर 10 crores पेमेंट दिवपाचो आहा. हे पेमेंट दिवन नेई कामां घेवपाची आहा. सगळ्या आमदारांनी कितलीशींच कामां घातलेली आहा. ही जर तर करतलो जाल्यार म्हाका 2 वस्तू जाय. हो डिपार्टमेंट चलोवपाक चीफ मिनिस्टराचो सपोर्ट जावो, दॅट रुरल गोवा वील गेट सम डेव्हलपमेंट अंडर दीस डिपार्टमेंट. एंड टू गेट दीस डेव्हलपमेंट म्हाजो जे बजेटरी एलोकेशन मातशें वाडोवनूय दिवपाची गरज आहा. सप्लिमेंटरी बजेटाक तेणें आनीक म्हाका पयशे दिवपाची गरज आहा. एंड ऑल दोज 45 सुमार म्हाका दिसता वी हॅव टू टेक 45 एम्प्लॉईज तितून ना, आमच्या हितून कोणूच ना एम्प्लॉईज. म्हाका दिसता हे एम्प्लॉईज जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान परवानगी तो 100% दितलो म्हाका, नो डावट. म्हाका दिसता इंदिरा आवाज योजना, तेजे उपरांत प्रधानमंत्री आवाज योजना, ती बोन ही चालू जाली. आमी फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट 91 हेका फॅमिलीजांक दिल्ले आहा. सेकंड इन्स्टॉलमेंट 27 फॅमिलीज, फायनल इन्स्टॉलमेंट 4 जाणांक दिल्ले आहा. 761 इज आवर टार्गेट फॉर दीस इयर. स्पीकर सर खूब आहा हो स्किमी या अंडर DRDA आमच्या डिपार्टमेंटान. तितून आनीक खोलायेन वचोंक सोदिना हांव. इतलेशेच रिक्वेस्ट आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तूं आमकां सपोर्ट कर. आय विल सी दॅट द मनी रिचीज द पुअरस्ट अँड द पुअर families in Goa. I will go up to all these villages of Latambarse जावं, काणकोण जावं, आनी हुंय आसूं, आमच्या शिरोडा आसूं, आमचे निलकंठ हलनकराचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, हे सगळे वाठारांनी, आमच्या सावड्डे आसूं. आय विल कम पर्सनली ओवर देर टू सी दॅट ऑल दीस schemes, all this money reaches these panchayats and from panchayats it reaches the people. Speaker sir, खूप जाणांनी खूप भाशेनी डिमांड्स घातलेले आहा. आय एश्युअर यू ऑल, इन्क्लुडिंग ग्लेन तिकलो बाब Aldona, I assure you all that all these files of yours, we will process them and see that your works will be done. Priority चेर हांव घेतलो, हे पळोवचना की रुलिंग आनी ऑपोजिशन म्हणून सगळ्यांची कामां घेतलो, इन्क्लुडिंग आमचे बाब रेजिनाल. तेणे काय डिमांड करूंक ना, पण डेफिनेटली केला. ओके, डन.